फोंडेचो नगराध्यक्ष रितेश नायका आड अविश्वास थाराव घाला, पूण महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो हाचे फाटल्यान हात ना। जर मोगो पक्षाच्या नगरसेवकांनी अविश्वास ठरावाचेर सही केल्या आसत जाल्यार ते तांचे व्यक्तिगत निर्णय, मोगो पक्षाचो निर्णय न्ही, मोगो पक्षाच्या केंद्रीय समितीन स्पष्टीकरण दिला। फोंड्याचो नगराध्यक्ष तशेंच फोंड्याचो आमदार रवी नायकाचो पूत रितेश नायकाचेर अविश्वास ठराव घातिल्ल्यान फोंड्या खवदळ पडलो। मोगोचो फुडारी केतन भाटेकाराच्या फुडारपणा खाला मोगोचो पाठबळ आशिल्ल्या नगरसेवकांनी हो अविश्वास ठराव घातलो अशी वावडी पातळी, पूण आयज मोगोच्या केंद्रीय समितीच्या सदस्यांनी हाचेर स्पश्टीकरण दिलां। मोगो भाजप युतीचें सरकार सध्या सत्तेत आसा, देखून भाजपाच्या नगराध्यक्षा आड अविश्वास ठराव घालपाचो प्रश्नच येना, मोगोचो सचिव अनंत नायक हांणी सांगलें। एमजीचे कशें आसा, जेन्ना आमी सरकारान आसा तेन्ना एमजी म्हणून आमी घालपाक शकना न्ही। कितें आसता जाल्यार मागीर तें बसून ते आमच्या लिडर बसून जावं आमचे अध्यक्ष बसून तेजे विचार हे करतले कशें कितें फुडें वचचें। पूण हे घडीक तशें ते मोगो बीजेपी अशें जावपाक शकना। कावन्सिलर हे मोगो पक्षाचेय आसा भितर, बीजेपीचे आसा आनी इतर पक्षाचे आसा। ते आतां तेंचे कितें घडण जाता तेंचो वैयक्तीक भितर तेंचो हे करता, तितून मोगो पक्ष काय ना। ते तेंचे भितरूच कितें तरी अविश्वास हे बी तेंचे भितरूच करतात ते।